पयलो प्रश्न ताणें विचारलो, सेकंड विचारलो, थर्ड विचारलो, बरो आसा. चवथो ताणें विचारलो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, आमी येस सर म्हणलो. पांचवो प्रश्न कितें विचारता स्पीकर सर, तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारता. सो पूर्ण डिपार्टमेंट एक प्रश्न विचारता, आनी एक प्रश्न घालपाक जाय आशिल्लो. ताच्या खातीर 37 समज ताणें काडले सब क्लॉज 11. It shall not ask for information on trivial, vague or meaningless matters. Yes, sir. Nor information of too many details. Because sir, वो reply समज असो करपाक लागलो. तुका कितली उत्तरा एक प्रश्नान जाय. तू आनी एक प्रश्न घाल. Speaker sir, too many infrastructure विचार. पूर्ण infrastructure sir, minister hide करपाक सोदता. Speaker sir, too many details. कितें आसा? हांगा 2 पेजी दिल्या. Tourism plan to attract that high tourists. What is the करप्शन आसा, 400 बीसी आसा हांगा. स्पीकर सर, लॉ स्पीकर सर 400 बीसी कितें 400 स्पीकर सर हांव ते करता. 400 बीसी इंटेलिजन्स तुम्ही ताज हॉटेल दिला लिजा आर्टिफिशियल. तुम्ही टुरिझमाचो जागो ताज हॉटेलाक इज आर्टिफिशियल. तुम्ही वर्किटी विल बी नॅचरल आसा. प्रोजेक्ट पेंडिंग दवरला. पर्सनल एजेंडा आसा स्पीकर सर, पर्सनल एजेंडा आसा. हांव एलेज करता स्पीकर सर, हे स्कॅम आसा व्हडले. तेका लागून ते दिना. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गोंयांत कितले जाले दिवपाक कितें जालें तुमकां? कोण दिना रे? दिया मरे डिटेल दिया मरे. रूल कित्याक मेन्शन करता? डिटेल दिया स्पीकर सर. वो व्हडलो स्कॅम आसा स्पीकर सर, वो स्कॅम आसा व्हडलो. कितें स्कॅम सर? कितें 420 गरज आसा. 3 वर्सांची डिटेल दिवपाक कितें जाला? 3 वर्सांची डिटेल स्पीकर सर. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाला. परम दवरूंक लाय स्पीकर सर. दिवपाक कितें जाला? केवली भाषा असेंब्ली न्हय. डेकोरम कळना. लोकांनी परत शीट आन्सर करपाक तुम्ही हे स्पीकर सर सपोर्ट करपाक न्हू. तुम्ही हे सपोर्ट करपाक न्हू. मंत्री न्हू. हांगा रूल 37 आमी 3 वर्सांचो 10 वर्सांचो 15 वर्सांचो डेटा मारला. 3 वर्सांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलप केला, कितें जाला, हे डेटा दिवपाक कितें जाता मिनिस्टर? उत्तर दियात. पॉइंट ऑफ ऑर्डर माझ्या म्हणण्यात ताका स्पेसिफीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारपाचें आसा. ताका स्पेसिफीक खंयचो प्रोजेक्ट कोणाक कित्याक दिलो हे विचारपाचें आसा. स्पेसिफीक विचारला. ऐकून घे. त्यांनी स्पेसिफीक विचारचे. खंयसरूय त्यांनी कितेंय डायरेक्ट एखादो प्रश्न विचारून होल टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर जर विचारतलो म्हटलं आसत आनी ते आन्सर जर तो मंत्र्या कडल्यान एक्सपेक्ट करता आसत जाल्यार ताका ते मेळचे ना. स्पीकर सर स्पेसिफीक जाय जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक त्यांनी ना स्पीकर सर आमी बाकीचे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्पीकर सर सपोर्ट करता स्कॅमाक सपोर्ट करता मंत्री. स्पीकर सर हे तुम्ही समज आसा ब्रेकडाऊन दिवपाक कितें जाता? सगळे लोक पळयता, गोंयची जनता पळयता, हो ब्रेकडाऊन दिवपाक कितें जाता? अरे लोक पळयतना तथ्य विचार मरे, प्रश्न विचार मरे. तुम्ही डिटेल दी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल दिया तुम्ही. तुका दिवपाक कितें जाला? ती डिटेल इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तू मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो टुरिझमाचो गोंयकारांचो जागो कसो गेलो तुम्ही? अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसतले. स्कॅम हे सर ते आउट जातले म्हणून आज लिपोवन दवरता. हो मिनिस्टर हे आउट जातले म्हणून लिपोवन दवरता. मिनिस्टरान क्लियर कट रोड गोवा गेल्लो मॉल आपण ऑपोज करतो. तेका लागून तुका युटर्न घेवचो पडलो. तेका लागून तुका मॉल करतलो. तेका लागून एमिनिटीज करतलो. फाटी सरतो पडलो. सवय जाले स्पीकर सर गेल्लो फाटी सरतो पडलो. फाटी सरतो पडलो. ओल्ड का गेल्लो म्हणून. हांव ओल्ड का गेल्लो म्हणून कित्याक फाटी काडले तर? बफर झोनाल कित्याक फाटी काडले? स्पीकर सर हो उत्तर स्पीकर सर तुवें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. गोंयचे जनतेचो अवधाची डिसिजन मेकिंग करत. स्पीकर सर उत्तर हे रॉंग मेळ्ळा. स्पीकर उलयताना तरी वकील स्पीकर सर मात उत्तर स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका एक रुलींग तुम्ही एक रुलींग दिया. तुमकां मान्य आसा ना? तुमकां मान्य आसा तितलें सांग हांव बसता. सर तुमकां स्पीकर सर तुमकां हे मान्य आसा? तुमकां हे मान्य आसा? तुम्ही सांगा. हे मान्य आसा? मान्य आसा रुलींग दिया हांव बसता. अरे तुम्ही मान्य आसा रुलींग दिया हांव बसता. तू आमचे म्हणणे करत मंत्र्याचे म्हणणे करा. तुम्ही रुलींग तुम्ही म्हाका रुलींग दिया. हो जो रूल मेन्शन केला 37 अंडर तुमकां मान्य आसा? हांव बसता. ना स्पीकर सर हे स्कॅम आसा. स्पीकर सर स्कॅम आसा दाखोवनी. स्कॅम आसा दाखोवनी. स्कॅम 420 कितें उलयता भाशा? रस्त्या वयली भाशा रस्त्यार उलयन सांग. प्रश्न
Speaker sir, हांव इंसान rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Yes, sir. Minister प्रश्न असा tourism plan to attract high-end tourists. तू उत्तर मागता with upgradation of tourism infrastructure. म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट एक क्वेश्चन दिऊ. एक तुमका प्रश्न तुझा प्रश्न नो स्पीकर सर आज माझे तोंडाय नाही का माझे अरे दोतोरय ना रे बाबा आना स्पीकर सर व्हॉट दी ऑनरेबल अरे तू मजेत ऐक ना हांव सांगता तू ऐकून घे तू कंटिन्युअस उलयत आसता एक हावजाची डेकोरम डिसिप्लिन आसा तू मेंटेनच करिना Speaker sir, स्पीकर सर Yuri, 1 minute, please. Speaker sir, I assume I'm one of the senior members of this August Senior House. most. And I appeal to all my colleagues, let us maintain the decorum of this house. I think day by day, we are slipping somewhere. स्पीकर सर I therefore appeal, it's a personal appeal, let us maintain the decorum of this house and not bring this down to a bazaar. स्पीकर सर जे पण मंत्री सांगता नाउ why is the decorum not अगर तू बस ना और स्पीकर सर पहिले शांतपणे तो तू बाहेर काढ जोड काउंटेन तो जाप दिला जागा तू बस the answer now tourism and hospitality industry is the only industry today that is working okay Ada speaker sir I am speaking with some responsibility and my observation you don't observe as if it is opposition to everything that we say even we want the tourism to flourish but speaker sir why are our foreign tourists turning back they are not coming in the volume that they were coming to the state high ending the high spending tourists pade high who visit for leisure and entertainment do not prefer Goa. Why I am saying that, Speaker sir? Aj, Jenna, this question, jo Bab Viresh Baban je sangla, basically it was a very simple question. Under 37, Speaker sir, आज तिसरे पुसा or rule can question पोल दिसा जाले गेलते असेंब्लीत जाले आमकां जेन्ना तुमी आन्सर जेन्ना when it is admitted answer जोरी तो सारके मेळ्ळाय and 37 has 22 provisos to it. Now under that disguise, see he's asked about high-end spending tourists. It is your duty, Speaker sir, whatever has been asked, the question of his was whether new touristic landmarks are identified and developed and the amount spent on upgradation of the tourism. This is definitely linked to the high-end tourists wanting to come to the state. How can this be different? Art and culture is different. Speaker sir, 37 are under. Maka dista aaj jo misuse jata. The Honorable Law Minister also needs to understand that we are not getting answers properly. If we are not getting answers, we were allowed to ask for 5 years. Viresh Borkar has asked for 3 years. However, Speaker sir, coming back instructively, I want to ask the Honorable Tourism Minister that does the airport by leta hai log. Aaj under C form registration matter, you have seen your answer during 23 to 24. There is no record of you of the amount of foreign tourists coming. But C form registration at the FRRRO today is compulsory. You get data. Why are you hiding that data? Why I'm saying hiding? You have not provided. Last time Vijay Sardesai also raised this and his reply 6 months back also shows that you had no data. But now every hotel registers this as soon as they come. Now, Speaker sir, what I want to ask the Honorable Minister is, does the ministry does the ministry have any mechanism to give feedback for the efficacy of the public spending? Ami public spending. Question is that, Speaker sir, spending on different forms of marketing, promotion. How does your ministry, very pointed, Ron Bab, very pointed, how does the ministry assess that the utility and the impact of this promotional spending? Ata, you've given your data of country-wise only till 22. So how is your department working